म्हजो मित्र नवप्रभाचो आदलो संपादक सुरेश वाळवे भायर पडिल्ल्यान म्हाका तीव्र दुख्ख जालां. पत्रकारितेंत खूब वर्सां संपादक आनी इतलीं वर्सां नवे लेखकाक वाव दिवप, पेपरा संदर्भांतले वेगवेगळे कुतूहल लोकां मदीं वाडोवप, नवप्रभाचें वैशिश्ट ताचें संपादकीय आशिल्लें आनी हें सुरेश वाळवेन सतत ताका चालना दिली. ताणें बरें मृत्युलेख बरयले, ताच्या आयतारच्यो सगळे सदर आसताली किंवा आयतारच्यो पुरवणी इतली सुंदर आशिल्ली. लोकांक नवप्रभाच्या आयतारची पुरवणी वाचपाक आवडटली आनी हें लक्ष्मीदास बोळकारान जे पळय मुळावण घाल्लें तें सुरेश वाळवेन फुडें चलयलें आनी सुरेश वाळवेन तें चलयलें ताका सातत्य दवरलें. खूब म्हत्वाचें कशें आसता पत्रकार म्हणजे धर सोड ते आसूंक जायना. संपादकाक ही दृश्टी आसता, आपण नवें कितें तरी दितलो, आपण वाचकांक सतत आपल्या पेपरा कडेन आकर्शीत करतलो, आपण सतत एक कडक अशी भुमिका घेवन उबो रावतलो. एक सरकाराचो एक विरोधक हांव म्हणना पूण टिकाकार आसचो पडटलो न्ही. संपादक हो सरकाराची भलावण करपी आसूं शकना. सो वाळवेन हे बॅलन्स बरे तरेन काडलें अशें म्हाका दिसता. आनी वाळवे हालीं तर इतलो म्हजे कॉन्टेक्टान आशिल्लो. आमी दोगी जाणां मेळून चंद्रकांत केणी जे दोगी जाणांचे गुरू, ह्या चंद्रकांत केणी ह्याच्या नांवान आमी एक पुरस्कार दिताले. ताका लागून सतत बसका घेवप, तो फुडाकार घेतालो आनी एक बऱ्या कोणा तरी आपोवन ताका ताजें लेक्चर दवरप, ताका पुरस्कार दिवप, हें जें पळय कितें कार्य आसा न्ही तो पत्रकारितेचे भायले म्हणजे आमचे पळय आदले जे कोण माधव गडकरी ते चंद्रकांत केणी हांची याद आमच्या समाजाक, पत्रकारांक, लोकांक सतत करून दिवप आनी तांणी जे पळय कितें वावर कार्य करून दवरलां हाजी समाजाक ही वळख करप, ताची याद करून दिवप. म्हणजे हें फक्त एक आमी फक्त पत्रकार म्हणून बरोवप, स्तंभ बरयले, वर्तमानपत्र काडलें इतलें न्ही. एक सामाजीक लागणूक संपादकाक आसपाक जाय आनी ताजी एक बरी देख म्हळ्यार सुरेश वाळवे अशें हांव मानतां. कसलीच व्यसनां आनी कांयच धरिनासतना सातत्यान आपलें पुराय आयुश्य पत्रकारितेन दिवपी सुरेश वाळवे हो एक आदर्श पत्रकार अशें मानूं येता. सुरेश वाळवेन म्हजे सारक्या मनशाक सातत्यान बरोवपाक प्रवृत्त केलें. नवप्रभात आघात हे म्हजो सदर, तशेंच जिमलेट हें विनोदी सदर चलोवपा खातीर ताणें म्हाका इतलें प्रोत्साहन दिवन सतत 30 वर्सां हांव नवप्रभाक ही दोनी सदरां बरयतालो. एक बरो मित्र आनी एक बरो पत्रकार अशी वळख सुरेश वाळवे विशीं आमकां गोंयकारांक तरी उरतली, म्हजे सारक्या पत्रकारांक तरी उरूंकूच जाय. तर सुरेश वाळवे आज गेलो, सातत्यान तो आमचे कडेन संपर्क दवरतालो आनी जें कितें आमी बरें बरयतात गोंयच्या संरक्षणा खातीर त्या खातीर आमचे फाटल्यान सदांच रावतालो. तो गेल्ल्यान एक बरो पत्रकार, एक आदर्श पत्रकार गेलो अशें तरी आमच्यांनी म्हणूं येता.